आता हेतूर घालता आमची सुंगटा. बरा हा टेस्ट बरा हा बरा हा टेस्ट बरा हा मम्मी. सो हे गाईज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? देवाच्या कृपेन सगळी बरी हा म्हणून मागता. अरे आईज आमच्या गोंयान कितें चल्ला कांयच कळना. काळोख जाता, पावस येता काय कितें? पावस येता रे भावानो? पावस येता को दिसता. आनी आमी आयज येयल्या टेरसीचेर आउटडोर कुकिंग करपाक. कितें कुकिंग करपाक कितें ना तें तुमकां आयच्या ब्लॉगान कळटलें. बट दिस इज रियली सरप्रायझिंग. दिस इज जानेवारी आनी हो काळोख कसो कित्याक? आय डोंट हॅव एनी आयडिया. हे पळोवंक शकता तुमी कितलो काळोख जाला तो पळया. सो लेट्स सी, पळोवया कशें कितें पळय तें. आनी हो तर वेज, हेज्या खातीर मागीर कितें करपाचें. पण हो आमचो नॉन वेज सारकें मरे भावा? आवयस तुम्ही पळोवंक शकता हांगा झिंगा, सुंगटां, प्रॉन्स कितें कितें म्हणटात गोंयकाराक न्हू. सेपरेट सेपरेट लँग्वेजीन सेपरेट. आनी आयज आमच्या मुखार आयज एक अलग डीश जावपाची आसा. आनी डीश कितें पळय ती आयज अंकिता सांगतले तुमकां फूल पावर. कितें करपाचें आहा गो आमी आयज? सो गायज आयज आमी करपाचे आसा प्रॉन चॉप्स. वयस चॉप्स को कटलेट काय चॉप्स? चॉप्स सुंगटांचे. बऱ्या लेट्स डू इट. आयज पावसाळो केल्लो आसा. आय डोंट नो पावस पडना पुरो बेश्टो. कितें म्हणटा? पळय सगळें साफाच चकाचक जावपाचें काम चालू आसा. आनी हेज्या उपरांत मागीर आमचो जातलो डीश चालू न्हू. हा घे साफ करी नाल्यार कितें जातलें? तशेंच घालया जाल्यार तुका घालून दिता, म्हाका काय प्रॉब्लेम. सुंगटां आता आमी फूल पावर डिश करतली. रेडी आहा मरे भावनो? का ना रे? एक आनी एक कितले? दोन. एक आनी एक 11 आहे का काय खबर ना. एक आनी एक कितले रे? 11. एक आनी एक 2 मरे भावनो. हा तशें सांगा मरे तर. हे पळय गायज धुता. कटिंग बोर्ड पळय हँडमेड धाकटुलो. आगे बारीक करून घेवचे पडटा. चरचरीत सारखे हा. आगे कितें कितें हा? जिंजर गार्लिक. जिंजर आनी गार्लिक बारीक करून घेवपाची. ही सुरी म्हाका खूब आवडटा असल्यो. हे पळय हे बटाट चलता पळय. बटाटूय जाय न्हू आगे का? स्मॅश करूंक जाय. आता कितें? पयलीं घालता जिंजर गार्लिक. हे स्टर करून घेवपाचे. आनी तेच्या उपरांत मागीर दाखयता तुमकां. जागा टायम मगो तू आमच्या मस्तीखोर गोवन्स फॅमिली वांगडा दाखयता तुमकां करून. सगळा ना तुका सांगता. म्हाका सांगता. सो गायज आता हांव हितूर घालता आमचो चॉप केल्लो कांदो. बरो जिंजर गार्लिकाचो वास येयलो. आनी हेका स्टर करपाचें. हितून आता मिरसांग गेल्लेली आसा. मिरसांग, कांदो, आलें, लसूण आनी स्टर करता.
सो आता वयता हितून टमाटर घालून परत स्टर करपाचें मागीर. So guys, आता कितें हितून हळद पावडर. थोडी हळद वयता हितून आता. हेच्या उपरांत Yes. हळद घालून स्टर केल्या पळय. आता हितून वयता रेड चिली पावडर न्हू हा. हय. So guys, हेतूर हांव मीठ घालिना. हेतूर हांव घालता एक मॅगी क्यूब. मीठ घालिना ना. फक्त मॅगी क्यूब. हय. ओके सो हितून आयज घालतले ते फक्त मॅगी क्यूब. तुम्ही जाय जाल्यार मॅजीक मसाला घालू शकता. सांग. So guys, हे बरे फ्राय जाल्लेले आसा. आता हांव हेतूर घालता आमची सुंगटां. गायस तुम्ही जाता तितले चॉप करचे हा सुंगटां ही. जितले चॉप बरे करतले तुम्ही तितली ही डिश आनीक बरी लागतली न्हू हा. हय. सारकें मगो माझे. सारकें. सो आतां आनी कितले वक्तान जातली आता फक्त तेका शिजोवपाक जाय. आनी तुका दिसता पावस येतलो गो. आता येवचो ना, रातचो येतलो. सो गायस, आता हेतूर हांव घालता ओली कोथंबीर. ओली कोथंबीर घातले काय मातसो टेस्ट बरो येता न्हू हा. थोडा. सो गायस, हे आता तयार जाल्लेले आसा, प्रॉपर शिजलेले आसा. आणि कदेल अशी कशी जाल्या भांचेऱ्या कशी ती वाकडी दवरलेली आहे. वाकडी. वा बरो येता स्मेल. सो गायस, हे पळयात हांवें आता बटाट न्हू स्मॅश करून घेतलेलो आसा. आता हे हांव हेतूर मिक्स करतलें. सो गायस, हे आता हांव हेतूर बरें मिक्स करता. आता बटाट न्हू हा. हय. रूच येयली ती येयली मरे. रूच येयली मरे सत्यम. हा हेका काय येवची ना न्हू. हो वेज तेरी को आया रे. गरम आहे बाबा. बरें स्मॅश करून घेवंक जाय तें न्हू का. हय. आनी बरें मिक्स जावंक जाय. आतां कित्याक हे पळयात गायस, हेजे आमी रावंड रावंड हे केल्लेले आसा. हेजे रावंड रावंड हें केला म्हणजे कळोंक ना. आता हेका बरें रव्यान हे करूंक जाय, फ्राय करून घेवंक जाय. फुल पावर सारखे हा मगो. हय. पळोवंक शकता तुम्ही गायस. आनी हे जाले का मागीर फ्राय येतले. हय. शुअर. हय. पळोवंक शकता तुम्ही चालू आसा. म्हाका आतांच रूच येयली सारकी. पळयात बरी मजा येतली खावपाक. पळोवपाक शकता तुम्ही. आता हे बरे फ्राय जातले न्हू हा. हय. चिकन धुलके मक्खन मक्खन. सारखे. आग हे कितें फटफटयताय. ताती. ताती जाय पडटा डीप करपाक. सो गाईज तुम्ही आता पळोवंक शकता जे जे आमी चॉप्स कशे केल्यात ते आता तातयान डीप जाता आनी रवान वयता. रवा सुजी का रवा रव्यान बरें डीप जातले आनी मागीर ते फ्राय जातले. फ्राय करपाक हितून तेलूच घालूंक ना मग. घाल मग, हे तेल बोली आसली ती. ओके सो एका रवो लावन दवरलेलो आसा पळोवंक शकता तुम्ही. ओके आनी ताती मस्ट हा. ताती ना जाल्यार हें फुट्टलें मागीर. वय जिंगालाला हू हू जिंगालाला हू हू नाही रे. ओके सो गाईज आता तुम्ही पळोवंक शकता तेल मातशें गरम जाल्लेलें आसा आनी हेतून आता वयतले हे जे हांगासर रेडी केल्लेले चॉप सुंगटांचे. कसले गो सुंगटांचे. तू रेडी आहा तुवें फर्स्ट टायम केला डिश. हय. काय 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 ओके सो गाईज तुम्ही पळयतात आयज आमी केल्लेले आसा फूल पावर सुंगटांचे चॉप्स इन अ युनीक वे. सो कोणाक कोणाक आवडल्या कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. आनी कालचो ब्लॉग आमचो तुमकां आवडला आसतलो. गुलाब्याच्या स्टॉलार वचा, तेका खूब सारे
कितें म्हणटा ते आमचे खूब सारे तेजे डीश खाया तांकां गिरायक करा मोग दाखया आनी तुमी थंय वयता जाल्यार थंयसरल्यान फोटो काडा म्हाका इंस्टाग्रामाचेर टॅग करचे मस्तीखोर गोवन्स नाल्यार अविनेश बिग बॉय टॉयज तुमचे आमी मागीर आमच्या ब्लॉगानूय दाखोवया सारकें न्हू वा 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 आतां तुरूच येयली म्हाका खावपाची न्हू वयस चाललेले हा रेडी रे भावनो वा बेटा वा मौज कर दी बेटा आता सारखे कचकचीत खावपाचे न्हू तो गायस हे पळय थोड्यान भाजलेले आसा हे उरलेले आसा ते हांव कायलीन घालता पूण वास असलो घमघमला जाणा हांगासर सगळे रूमकार येवन येवन विचारता कितें चल्ला काय म्हणून काय भाजप चालू हा आणि हे ऑलरेडी भाजलेले हा माय फर्स्ट बाईट ओके सो गायज हांव खावन पळयता पळय यम्मी इतले पावरफूल लागता खबर हा ही डिश माझ्या बुक लिस्टान ॲड झाली वन ऑफ द बेस्ट सारखी ओके तुम्ही ट्राय करची तुम्ही खावची सो गायज तुम्ही पोवू शकता काय बरे आमचे प्रॉन्स काटलेट आणि कितें म्हणटा ते चॉप्स रेडी जाल्लेले आसा फूल पावर सारखे विथ एन अमेझिंग व्यू जंगल व्यू वा 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 ए सो गायज आता आमी चालू करूया सगळ्यांक खावपाक विकाल रे एक नंबर चिकन धुलके मक्खन कैसा है टेस्ट कैसा है बहुत अच्छा है बरा हा टेस्ट बरा हा ओए बरा हा रे टेस्ट बरा हा मम्मी यम्मी पाक पळय बेस्ट झाला बरा आला यम्मी हाँ वैस बोकू कैसा है ठीक है बहुत अच्छा है मस्त है हमारा चिकन धुल के मक्खन बर चला आता खाऊया हो सुंगटांची कढी सुंगटा रवा फ्राय आणि हांगासर पळोवू शकता तुम्ही लोणचें चला करूया चालू ओके सो गायज आयजची डीश तुम्ही पळयली आसतली न्हू आमी खावन यू नो इट वॉज रियली यमी तुम्ही तुमच्या फॅमिली वांगडा तुमच्या शोना वांगडा तुमच्या डार्लिंगा वांगडा ही डीश ट्राय करची आनी तुमची कोण शोना बीन पळयता जाल्यार ही डीश करून तुमच्या शोनांकूय दिवची इट इज रियली यमी ट्राय करा गायज खरेंच म्हाका जाल्यार खूब लायक जाली आनी आमचे हालीं व्लॉग्स तुमी खूब पळयतात खूब मोग दाखयतात खूब सपोर्ट करतात थँक्यू सो मच थँक्यू वन्स अगेन आनी गायज जो टायमिंगेक आमी व्लॉग्स घालता आतां लेट अरावंड 8 PM गोंयचो टायम सो तुमकां हो टायमींग परफेक्ट आसा जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा नाल्यार वील गो बॅक टू आवर प्रिवियस टायम आनी गायज खूब सारे DMs येता मॅसेजीस येता यू नो चेडवांचे चेड्यांचे जाणट्यांचे यू नो खूब मॅसेजी आसता इंस्टाग्रामाचेर सगळे रिप्लाय करूंक पावना म्हणून हांव मना पासून सॉरी म्हणटा बट हांव जाता तितले स्लो सगळ्यांचे मॅसेजीस रिप्लाय करता थँक्यू सो मच तुमी इतलो मोग करता थँक्स वन्स अगेन बट आयचो जो कुकिंग व्लॉग आसलो तो तुमकां आवडला आसतलो आवडला जाल्यार कॉमेंट सेक्शनात कॉमेंट करा हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ टिल्ल्यान टाटा गुड नायट बाय आनीक हाडटा बरे व्लॉग्स तुमच्या खातीर बाय